पावसात मायनिंग पिटांक वाली कोण, अरिष्टाक जबाबदार कोण? सरकाराचे अर्दी उपरांत मायन्सवाल्यांनी पंप पायपा काढली, खडींची सेफ्टी समिती फुटली, मुख्यमंत्र्यांचे कानार केस. पंचायत वेंचणूक 6 म्हयने फुडें वचपाची चिन्नां. पंचायत मंत्री माविन म्हणटा, बॅकवर्ड कमिशनाक सुशेगाद काम करूनी. माविनाची वेंचणुके विशीं मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा. राजकारण्यांनी हिंदू धर्मा खातीर आज मेरेन केला कितें? धर्म सोडू नाकात, धर्मांतरा खातीर हिंदू धर्माचेर हल्ले धर्म राखात, भिवपाची गरज ना, ब्रह्मेशानंद स्वामीचो उलो. गोंयांत टाटा ग्रुपाचो मदर उद्देग हाडपाचो यत्न. जीएसआयचे मध्यस्थीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उद्देग मंत्री मुखेल सचिवाची टाटा सन्स समूहाच्या सीईओ बरोबर बसका. वाराणसी ज्ञानव्यापी मशिदीचो सर्वे पुराय. सर्वेत सापडले 8 इंच घेरायेचे 12 फूट उंच लिंग विश्वेश्वर नाथाचे. लिंगाक सुरक्षा दिवपाची कोर्टाची अट. रूम सील. आयुक्ताचो रिपोर्ट मंगळारा कोर्टाक. मान्सून अंदमानात. गोंयांत बुधवार ते शुक्रार पावसाचो येलो अलर्ट. शुक्राराक गडगड जगलां मारून दाट पावसाचो अदमास. दर्यांत वच्चे न्ही, नुस्तेमारांक शिटकावणी. IPHBचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हयनो मायज आझाद मैदानार धरण्यार. दर एकल्याचे दुखणे. काम जातलें. मुख्यमंत्र्याचे खंय उतर. बरे मागतल्या कडल्यान राशनाचो आदार. ऑस्ट्रेलियाचो आदलो ऑलराउंडर अँड्रू सिमन्स मोटारीच्या अपघातात सोंपलो. 46 वर्सांचेर मरण. ऑस्ट्रेलियाच्या टाउन्सविल शारांत मोटारीक अपघात. क्रिकेट मेळाक शॉक. धारबांदोड्या ओकाम दूधसागर न्हंयत युपीचो तरणाटो बुडलो. 6 जाणांचो ग्रुप गेल्लो न्हावंक. अकस्मात फ्लो वाडलो. न्हंयत देंव नाका म्हूण शिटकावणी आसतनाय ट्युरिस्टांची मस्ती. जुवारी एग्रो टाकयेच्या ब्लास्टा उपरांत वेर्ना उद्देगांतल्या अपघाताची फॅक्टरीज बॉयलर्स खातें करतात चवकशी. जखमी जाल्लो कामगार 2 दीस जाले अजून बेशुद्ध. तेलंगणात बीजेपी सत्तेर आयल्यात सगळो कोटाचो तांदूळ राज्य सरकार घेतलो विकतो. मुस्लिमांचो कोटा बंद. घरमंत्री अमित शहाचे वक्तव्य. गोंय आदींच स्वतंत्र कशें जावपाचें? गोंया विशीं वीर सावरकरांचे विचार लोकां मेरेन पावंक जाय, मुख्यमंत्री म्हणटा. सावरकरांची गोमंतक आनी 1857चे स्वातंत्र्य समर जातले रिप्रिंट. उदयपुरात चिंतन शिबिरात काँग्रेसीक साल्वार करूंक मंथन. राहुल गांधी म्हणटा लोकांकडेन संपर्क तुटला. प्रस्थापीत करूंक ऑक्टोबरासावन काँग्रेसीच्या यात्रांची घोशणा. युक्रेनात भारतीय दूतावासाचो कारभार परत. राजधानी किवासावन सुरू. फाटले कांय दीस पोलंडांतल्या वॉर्सा शारांतल्यान चलतालो भारतीय दूतावासाचो कारभार. भारतान बॅडमिंटन थॉमस कप चॅम्पियनशिपीत घडयलो इतिहास. निमाणे सर्तीत इंडोनेशियाक हरोवन भारतान पयले फावट उखल्लो थॉमस करण. पंगडाचेर परबींचो पावस. त्रिपुरांत वेंचणुको तेंकल्यो तशे बीजेपीचे राजकीय रणनितीक नेट. डॉक्टर माणिक साहान 12वो मुख्यमंत्री म्हूण घेतलो सोपूत. बिप्लब देव परत पार्टी कॅडरांत. हळडोण्या मैडा सेल्फ एक्सिडंट. गाडी मोकली लायटीच्या खांब्याक. गाडी काबार. पार्क केल्ली स्कूटर डॅमेज. राती सुमार 2 ड्रायव्हराचो लागलो दोळो. जीव साल्वार. रशिया युक्रेन गेराची धास्ती. फिनलँडा उपरांत स्विडनाचो नाटो राष्ट्र संघटनेचो वांगडी जावपाचो. रशिया म्हणटा नाटोच्या हालचालीचेर नजर. दाब दिवपाची तयारी. आज मार्केट पॉझिटिव्हार उक्ते. सेन्सेक्स 53,159 निफ्टी 15,800. IPLान राजस्थान रॉयल्सान लखनौ सुपर जायंट्साक हारयले 24 धांवड्यांनी.